बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगता हांव आसतलो सदांकाल म्हणटा आमचो स्वामी. इम्मॅन्युएल आमचे संगता आसच्याक संवसार आयिल्लो जेजू बोपोय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाता आसतना ताचे हजारपण आमचे मदें आमी वळखून घेवया आनी ताका आमी नमन करया, आराधन आमी करया. गवणी कन्नಡ गीत. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ದೈವಿಕ ಮನ್ನವೇ ಆರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ, ದೈವಿಕ ಮನ್ನವೇ ಆರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತ ಔತಣವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತ ಔತಣವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ संवसारापर्यंत आमचे संगाता आसतलो म्हणून सोम्या तुवें बसयले मात्र न्ही बापूय सक्रामेंतांत तुजें कायम हजरपण आमकां तूं दिवन आसाय आमचे पासो तूं इमॅन्युएल जालोय आमच्या सांगाता रावूं सो देव तूं जालोय सोम्या हर एक घडी आमच्या जिवितांत तुज्या त्या संगतपणांत आमी रावच्याक धराळ मोपा तुजे कृपा तूं आमकां दिताय ह्या संवसारांत साबार संगती सोमी आमकां तुजे तोंड पयस व्हरचे आसात जाल्यार त्या हर एका संगतीचे जैत व्हरून तुज्या कृपेन आमी वाडच्याक तुजो आदार आमकां निरंतर दिताय सोम्या आयच्या दिसा बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडलेले ते पेस्त आमी संभ्रमत आसतना वसोम्या सडवणेचें तें योजन सर्गींच्या आमच्या मायेन दिल्या त्या कबला त्या उर्वी आराम जालें हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून मोरये सांगिल्ल्या मुखांतर सोम्या मोरयेच्या त्या गर्भांत मनशा कुळाच्या सडवणे पासत तूं आयलोय मनीस तूं जालोय सडवण्याचे ते विशेष योजन थंयसर एक ताका रूप मेळ्ळें आज सर्गींच्या माये सांगाता आमी एक जाताव सोम्या आनी तुका आमी अर्सिताव आनी वाखाणताव ह्या सगळ्या सडवण्याच्या चरित्रेन सोम्या तुजी दया तुजी खाकुलत मनशा कुळा खातीर वर्त्या रितीन उगडापे जाता तर ह्या वेळार सोम्या सर्गींच्या आमच्या माये संगी तुज्या माये संगी मेळोन आमी संतोष पावताव तुजे येणे आमचे तें आसा तें वळखून घेवन आमी उल्हासताव आमचे काळीज आमचें मन तुका आमी भेटयताव आनी सदांच तुज्या हजरपणांत संगातपणांत आमी रावच्याक तुजी कृपा मागताव मोरये मायेन गायलेलें तें स्तुती गायान आमी गावया ह्या वेळार सोम्याक अर्गां दिवन आमच्या गायनाच्या बुकांतावन गीत संको बी 904 5 संको 80 आनी 5 म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक घाता म्हज्या तारोका तें उल्हासता ताणें केल्यांत महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां
म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. तुझी वर्ती दयाळाय सम्या, ती आमकां दाखयली. मनीस जावन संवसारी तूं आयिल्ल्या मुखांत. तुजी वर्ती खाकूळ तूं संतती जावन संतती पर्यंत आसा म्हूण तुवें उगडापे केले. आमच्या जिवितांत वर्ती कामां तूं करून आसाय. तुका जावं अर्गा, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती. ताणें आपल्या रचनेक दाखयली दयाळाय, तिका संतती सदैव म्हण मानतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान विचित कामां केल्यान, भाग्यवंत सत्यवंताचे नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. सम्या, तुझे बळ, तुझी पदवी, तुजो अधिकार आमच्या जिवितांत आसा. तो अधिकार आनी पदवी आमी ओळखून घेता. आमकां सगळे तुज्या मुखार कांती करता आनी तुज्या नांवाक सदांच महिमा जावं म्हणून तुका आमी वखणटा. आपल्या बळवंत बावळ्यान ताणें बळ दाखयलें, हंकार्यांक गर्विश्ट्यांक ताणें दुस्पाटायलें. पदवेदारांक वयर तावन सकला घालें, आनी किरकोळ्यांक उंच उबारलें. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. सम्या, तुझ्या पवित्र सन्निधानांत आमी योग्य फावूनय तरी तूं आमकां तुज्या सन्निधानाक हाडताय. पपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार धराळ मोपा तुजी कृपा आमचे तूं अशी करताय. आमची खंत बेजाराय, आमचे कश्ट दूख आमी विसरून तुज्या मोगांत आमी थेर रावूंक सम्या तूं आमकां धराळ मोपान आशिर्वाद दिताय. बसो तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वखणटा, तुजी स्तुती आमी गाता. भुकेल्या लोकाची ताणें भूक थांबयली, आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तांक पाटी. आपणाक भियेतल्यांक दाखयता तो काकूळ, सदां संततेतावन संततेक. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घा तुका सम्या, होगलाप तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या, महिमा तुका सम्या, वखणी तुका सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो,
बडव्यान मोरये मायेक बरी कोबार हाडलेले ते घडीत लुकाच्या वांजेलांत आमी नियाळता पयलो वस्वर 20 आनी 16 वळीतावन 30 आनी 8 वळी पर्यंत बडवो थंयसर मोरये माये लागीं येवन तिका नमन करता आनी ती बरी कोबार मोरी देवाच्या पुताची आवय जावचेर आसा म्हणली ती दिता आनी मोरये लागीं ती कबलात तो विचारता आनी त्या वेळार सुरवेर इल्लीशी घुस्पोट गोंदळ थंयसर दिसता मोरयेक ते समजना कितें सांगलेलें तें सारकी समजूनी जोडलेल्या उपरांत मोरी आपले हांव सर्वेस्पराचे साकन म्हणून आपली कबलात दिता एक विशेष घडीत सडवणेच्या चरित्रेंत हे जावन आसा देव मनीस जालो मोरये माये मुखांत्र आमच्या सडवणे पासत देव मनीस जालो ते घडीत ते जावन आसा ह्या घडितांत आमच्या दिसपरत्या जिविताक आमकां कितें लिसांव आसा हे सवाल आमी विचारूं जाल्यार 3 संगती आमकां थंयसर पळोवंक मेळटात पयल्यान पयलें देवाच्या त्या योजनाचेर आमचो भावार्थ आमचे पात्येनी देवाचे एक विशेष योजन आमच्या जिवितांत आसा मोरये मायेक देवान ताचें योजन कळीत करता आसतना सारकी समजून तिका ताचें नातल्ली जाल्यार ती ते योजन स्वीकार करता संपूर्ण तरेन आमकां समजून येतल्या वेळार देवाचें योजन कितें म्हजे खातीर आसा तें म्हज्या बऱ्याक म्हणलें वळखून घेवचें थंयसर आमी पळयत हांव मोरये माये थंय दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थंयसर पळयता मोरयेचें तें खालतेपण आनी विधेयपण खरी भावार्थी जिणी आमी जिये तर देवाक मानतात आसल्यार आमी जिणी जिये तर खालतेपण आनी विधेयपण भोव गरजेचें जावन आसा जर खालतेपण आनी विधेयपण ना आमी देवाक मानूंक शकना मोरयेचें तें खालतेपण आमकां दिसून येता तिणें दिल्ल्या त्या कबलातेन हांव सर्वेस्पराची साकन जावन आसा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं तिसरें आमी थंयसर पळयता देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें सत मोरी वळखून घेता आमच्या जिवितांत आमी जनाव सबार संगती आमकां साध्य जायनात आमचे सकत कितें मनशाची सकत आसा ती सकत ताका लिमीट आसा ताच्या वयर ती वचना पूण देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना मोरये मायेची मौशे भयण एलिझाबेथ तिच्या उतर प्रायर गर्भेस्तीन आसा म्हणलें ते उल्लेख करून बडव्यान तिका सांगलें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना वाजडी म्हूण लेखलेल्याक आतां हो 6 म्हयनो म्हणलें ते उल्लेख करून बडवो सांगता आसतना मोरी समजता मनशाक सबार संगती असाध्य पूण देवाक हर एक साध्य मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या सक्तांत ह्या सगळ्या घडितांत आमी पळयता मोरयेन आपणाकच संपूर्ण तरान समर्पण दिलें आपणाचें संपूर्ण समर्पण देवाक तिणें केलें ताची योजन स्वीकार करून देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें वळखून घेवन आनी आपणाकच खालती करून देवाच्या उतराक विधेय जावन आमी दिसपरत्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक मानवून चला तर आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आसा देव सगळेंच म्हज्या जिवितांत बऱ्याक पडशें करता म्हणून जेदवा वळखून घेवन म्हजें जिवीत समर्पण करता तो मात्र जेजू ह्या संवसारांक येवंक साध्य जाता मोरये मुखांत्र
देव मनीस जालो, जेजू थंय देव मनीस जालो. आमी जेजूक ह्या संवसारांत हाडटा, आमी ताका केल्ल्या त्या समर्पणा मुखांत. तर आज ह्या बोपय सक्रामेंताच्या वेळार आमचें समर्पण सोम्याक आमी नव्यान करया. आमची काळजां, आमची मनां सोम्याक आमी भेटया. जावं पुरो आमची सबार योजना आसात, आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आमी केलेली ती सगळी योजनाय आज सोम्याच्या पांयांतळी आमी दवरया. आनी सोम्याक आमी सांगया, आमची काळजां आमी तुका दिता, तुज्या कृपेचें घाल बेसांव. ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी. आमची काळजां तुका देता, तुज्या कृपेचें घाल बेसांव. आमची काळजां तुका देता, तुजे कृपेचें घाल बेसांव. ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी. ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी. सोम्या तूं जावन आसा आमचो एकलोसो बरवसो. तूं आमकां जावन आसा आमचो थीर मोग आनी आमचो आसरो. तुजे बिना आमी कितेंच करूंक शकना. सोम्या तूं दाखवाल आमी फांटे जावन आसा. जो कोण तुजे ते एक जावन रावना तो फळ दिवंक शकना म्हूण सोम्या तुवें म्हळाय. आमची जिणी फळादी करूंक सोम्या आज आमचें जिवीत तुका समर्पण दिता. आमच्या कुटुंबाच्या सणाक आमी तुका भेटयता. आमच्या काळजाचे हर एक अत्रेक ह्या वेळी सोम्या तुका आमी समर्पण दिता. जेजू तूं आमचो भरवसो, तूं जावन आसाय तीर मोग आमचो. जेजू तूं आमचो भरवसो, तूं जावन आसाय तीर मोग आमचो. ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी. ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी. ये जेजू कर आमकां तुजे सारकी. ये जेजू कर आमकां तुजे सारके. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू आज तुका आमी करचें समर्पण. आमचे खातीर बऱ्यांतली बरी योजना तुवें केल्ली आसा. ह्या सर योजनाक आमी खातीमान घालूंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी. ज्या सगळीच्या माये बरी तुज्या कुशेक आमी सदांच खातीमान घालून आमच्या जिवितांत आमी मुखार वचूं. आमचे जिवीत आमी तुका महिमा दिवच्या दृश्टीन भेटोवंक सोम्या तूं आमकां फावो कर. सर संगती आमकां तुज्या योजनांतल्यान पयस व्हरचें ताचे थावन आमी मेकळे जावं सोम्या तुका हरका हो लाभ दिवं. स्तुती गावंक आमकां तुजी कृपा लाभय. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सत्य सभापसत आतां आमी मागया
जल्मा दिवस चरण करच्या आसर आमच्या भाव बहिणी पासत प्रत्येक जण आज आमी अर्घां दिवन तांच्या पासत मागता आज जल्मा दिवस संभ्रमतात शानियोला लेविस कल्याणपूर तावन प्रीतम जॉय कर्डोजा दुबय तावन तशेंच क्लायड ग्रेगरी लुईस कॅनडा आयरिस डिसोजा वकोला आजम शंदिकुन्ना 57 वर्सांचो अजुमता दिकुन्ना 57 वर्सांचो जल्मा दीस आज संभ्रमता हे आमच्या भाव भयणी पासत तांच्या जिविताच्या देण्या पासत आमी आज अर्घां दिता आसतना तांचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आमी मागता हांगासर सभाज आमकां अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां कुटुंबा जिवितान देवान केल्ल्या आसर बरेपणा पासत उतल्या आसर बेसांवा पासत आज प्रत्येक जावन आमकां अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा कुटुंबान म्हणल्यार उपकारा पासत अश्विन आनी कुटुंब अर्घां दिता मोरये मायेक लियोरा आनी लेनोरा डिसोजा तिरुपुरू भगवंतू आंटनी मुखांतरे लाभिल्ल्या बरेपणा पासत आज अर्घां दिता आयकला तावनू रिठा आरान्ना डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्या पासत अर्घां दिता जन्नी अर्घां पठयता आज बरें पयन ऑस्ट्रेलिया जाल्ल्या पासत जॉय कॉड्रेस तांचे सवे आमी सोम्याक अर्घां दिवया आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत तशेंच वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान आमकां दिल्ल्या सर कृपे बेसांव बसत अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभार जण आमकां मागोवंक सांगला विविध तेसावा पासत प्रत्येक जण आस्पत्रेंत आशिल्ल्या पिडेस्ता पासत मागोवंक सांगलेलें आसा परिक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां पासत युवजनां पासत आमकां आज मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच आबुधाबीतावन वारन रुहान डिमेल्लो ताच्या कुटुंबाच्या सवा पासत ताणें मागोवंक सांगला तशेंच स्टडीज बऱ्यान जावच्या पासत बॉम्बे तावन सावियो डिसोजा आनी जेम्स हाचे पासतूय मागोवंक सांगलें आसा कॅथरीन अल्मेडान परिक्षेंत ताणें बरे अंक जोडच्या पासत रेमेडिया सांतुमायर जेन पिंटो हिल्डा डिसोजा मुंबय हांच्या तेसवा पासतूय आज मागोवंक सांगलेलें आसा सभारांनी आमकां तांच्या विविध तेसवा पासत मागोवंक सांगला तांचोय आमी उडास करया तांकां समेस्तांक सोम्या समोर आमी दवरया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोय आमी आज उडास करया सस्नसो विशय तांकां आमी मागया आज आमी प्रत्येक जण उडास करून मागता देवादीन सिरिल डिसोजा थाने देवादीन लिनेट डिसोजा देवादीन क्रिस्तीन वेगस मुल्की देवादीन बेजिल मोंती फेर्नांडीस देवादीन जॉर्ज आनी एवजीन डिकॉस्टा आंजेलोरू देवादीन बेन्नी आनी ऑलिवर आंजेलोरू देवादीन क्लिफर्ड ग्रेटा सेलेस्टीन देवादीन लिओनिटा मरिना डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा फिलीप डेसा मुंबय देवादीन आन्ना पिंटो आनी जोसेफ पिंटो म्हयन्याचो उडास आमी काडून आज मागता देवादीन क्लेरन्स वाज मागता आमी देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस पयल्या वर्साचो उडास काडून मागता आमी देवादीन संतान मोंटेरो पलिमार देवादीन सिरिल डिसोजा थाने आनी पुलगेतल्या सरात्म्या पासत मागणी सारता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट हे आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेज भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव स्वीकार करया
64, page 47. संतोषाच्या आईच्या दिसा मरियेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चारण दासीच्या जीवनात विचित कृत्यां केल्ल्या देवाक आमी हसिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, मार्चाची 25 तारीख आमी देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी मोरये मायक बरी कोबार बडव्यान हाडिल्लें हें फेस्त, फिस्ट ऑफ अनन्सिएशन म्हणटा त्या संभ्रमत हांव. देव सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मनीस जालो कित्याक म्हणलें सवाल आमी विचारूं जाल्यार तो मनीस जालो आमकां ताच्या मनशांक देव सैमांत भागीदार करचे खातीर. देवाचें एक वर्त तें देणे मनशा कुळाक जावन आसा. देव योजन करता मनशाच्या सोडवणे पासत मोरये माये मुखांतर ताच्या क्लास पुतान संवसार येवचें. आज हे फेस्त आमी संभ्रमत आसतना धन्यदेवाक आमी अर्गां दिवया. दिनवासिया जशें मोरये मायेन वळखून घेतलें की ती एक ल्हान ल्वीक साकन जावन आसा. ती कितेंच न्ही, देवान तिका असले एक भाग फावो करूंक आमच्या जिवितांत देवाचें तें वर्तेपण आमी वळखून घेवया आनी सदांच मोरये बरी दिनवासी रावून देवा पुताच्या त्या जसो तो मनीस जालो ताच्या देव सैमांत आमी भागीदार जावन सदांच जियोंक ह्या पवित्र बलिदानांत कृपा आमी मागया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. त्रिक देवा हरसुनू आमी महिमा गावया. महिमा 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 देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सपत्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता.
तुझ्या तर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजवाक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे महिमेन जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा ससनाच्या बापा तू बोव व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणाक सकना तरी तुजो सासणीक शब्द हांव कुंवार मरयेच्या कुशव्यान मनीस जावचो म्हणून तुवें येवचिले. तो आमचो सोडवणदार खरो देव आनी खरो मनीस म्हणून आमी थीर बाबार्थान सतमानता. जसो तो आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशांक ताच्या दैवीक सैमाची भागीदारां जावंक पावय म्हणून आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान आजा कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग ती पाताळांतल्या गुणायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं पूण आजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका तुमी मनशांक सतयलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोंक सोदतात. देखून सर्वेस्परोस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळोन येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना कित्याक देव आमचे सोबे आसा. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलें. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां आमच्या देवाचें किर्तन तें. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोवंक नाय तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोमोवन आसा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेन हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप। बाबा भयणीनो, बैलांच्या आणि बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना। ह्या पासतच आपण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हणले, बलिदान आणि अर्पणा तुका नाका जाल्ली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली। होम बलियो आणि दोष परिहाराची बलिदानम तुका मनवल्ली नात। तवळ हांवें म्हणलें, पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कुळव्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेले बरी। देवा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां। पयलो तूं अशें म्हणटाय, बलिदानम आणि अर्पणम होम बलियो वा दोष परिहाराची बलिदानम तुका नाका जाल्ली वा तुका ती मनवली नात। तरी ही सकळ नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची आसतली। उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां। तुजे तशें म्हणल्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आणि दुसरीच एक स्थापीत करता। हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मरिफात आमी पवित्र जाल्या। देवाचे उतार हे। देवाचे उतार। वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया। वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया। तो शब्द मुनीस जालो आणि आमचे मदीं जियेलो आणि ताची महिमा आमी देखली। वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया। वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया। सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो। तुमच्या सवे असो। सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका येसुमिया। 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एका उंकवारीसरशी पाठयलो। एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें। त्या उंकवारीचें नांव मोरी। देवदूत भितर संतचे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगता आसा। ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक ती चिंतूंक पडली। तोवर देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या। पळय, तूं गर्भे जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय। तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले। ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांखाल तो राजवट करतलो। ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना। पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार। देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली। देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले। आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वाजदी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो। कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना। तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकन्न, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं। तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो। देवाचे उतर हे। वखणी तुका क्रिस्ता। शुभतेच्या उतरा वरवीं मोक्षपात आमची वाडो पावरतामसो। मुरे मायेक
बरी कबराडले फेस्त आयचे दिसा आमी संभ्रमत आसतना भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस सांबावलो. औंकवार मोरयेतावन जल्मालो. पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदारा देवबापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पथकांचे मोक्षाने, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमीन. उंड्या आनी वायना सवे आमचे जिवीत आमी देवाक समर्पण दिवया. आणि वायन बापा तू स्वीकार कर. माझा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परताव. तुजी उतरां आयकोंक उर्बे सामकां कर. तुजी कुशी पाळूंक कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जियेवंक उदार आमकां कर. मरयेचे आदर्श घेवंक धैर्यान आमकां भर. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें हें बलिदान ह्या उंड्या बायना सवे आमच्या सर तेसावांनी आमच्या गरजा सवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुजो एकलो सपूत मनीस जालो ती घडी आपल्याच आरंभाची भागी घडी म्हणून तुजी पवित्र सभा वळखून घेता. आनी हो दबाजी घुट संभ्रम म्हणून संतोषान तुका हो दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता. तो तूं मैपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थाभरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो, तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गार तावन देवलो आनी तुज्या अगणीत मोगाच्या येवजणेचो मोरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपली सिलान्विकाय लीनपणी वळखून निश्कळंक औंकवारीन तुज्या साकरणेन आपलो जबाब दिलो. तेच भागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्र आत्म्याच्या विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुजे परजे केल्ली बसवणी पाळ्ळी तुवें विश्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेग भागयले पुर्तेपणी. देखून ताचे सुदेशी तमान आसता वयर सर्गार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दळबार आनी तुजी कीर्त गावन उल्लासता सगळो संवसार. तशेंच आमचें कीर्तन फावो आतां तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका
तुकाचय ओ सगी तुकाचय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय ओ सगी तुकाचय ओ सगी तुकाचय बापा कुरुस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव जाऊन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलस कुशेन कस्त मुरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Pavarta so good pergatuya जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्परा अख्ख्या पितेमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी जुस्ते गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव अंकवार मुरी देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तुजो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत भगिवन आनर जॉन्सन जुजे फर्नांडो मिशनरीचे सर मारतीर आनी सर कोणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पवनान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमची चवथ सावा आमचे गरजो आमी भेटया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकां हांगासर जमलेल्यांक तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या
पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत मरयेच्या कुसव्यांत जल्म घेतलेलो. रगत व्हरून आमकां जिवीत दिल्लो. हिच देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D66 page 178. जेसू गवळ्या बऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. दाविदाच्या पुता इस्रायलीच्या राया जेसू नसरेना. देव बाळा मरयेच्या इष्टा तूं पातक्यांच्या तुजे विन जियेना. जेसू गवळ्या बऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. भोव मोगाळ बापा उंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां आज फोव केलाय. हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी. आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या सक्तेन ससनीक सुखाक तूं आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बडव्यान खबर हाडली मरयेन कपलात दिली. कलवार कुसा पर्यंत विश्वासी ती रावली. चिडयेच्या हर घडये क्रिस्ताक गवाय दिली. देखून सर्गीम बापान सर्वांची माय केली. नमन नमन तुका रोजार माये. आम्हा सरपातक्यांचे वर्षे काये. दयेन तूं पाव आमकां सगीराणे. जेजूच्या पावलांनी सलय माये. नमन नमन तुका रोजार माये. आम्हा सरपातक्यांचे वर्षे काये. दयेन तूं पाव आमकां सर्गीराणे. जेजूच्या पावलांनी सलय माये. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद आमकां. भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.